दीस मंगळार सप्टेंबराची 10 तारीख 2024. पयलें वाचप कोरिंथांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें अध्याय 6 वाक्य 1 तावन 11 पर्यंत. तुमचे मदें कोणाय एकल्याक दुसऱ्या लागीं व्याज आसा म्हूण चिंत्या. तो व्याज ताणें देवाच्या लोकां हुजीर हाडचे बदलाक अनभवार्थी नितीसभा हुजीर व्हरून थंय फिर्याद दाखल करूंक धैर्य घेवचेंगी. देवाचो लोक संवसाराची जडती करतलो म्हूण तुमी नेणात की. तुमी जर ह्या संवसाराची जडती करतले तर ह्या चिल्लर संगतींनी तीर्प दिवंक तुमी योग्य नात की. देवदूतांची लेगून आमी जडती करतले म्हूण तुमी नेणात की. तर हे जिणयेच्या चिल्लर संगती विशयान तुमी फैसल दिवचें व्हडलेंगी. देखून असल्या चिल्लर संगती विशयांत न्याय उपजतीत जाल्यार ते तीर्मान करूंक पवित्र सभेंत कसलोच स्थान मान नातल्या भायल्या नितीदारा हुजीर तुमी वेचेंगी. तुमकां लजेक घालूंक हांव हें सांगतां. ना जाल्यार बाबावा मदें न्याय तीर्प करूंक दितलो तसलो एकलोपुणी बुदवंत मनीस तुमचे मदें कितें ना गाय. भावान भावाचेर फिर्याद वरी जैगी तेय अनभवार्थ्या हुजीर. तुमचे मदें कोर्तीक वरचे तसले न्याय आसात म्हळ्यारच तुमकां ती एक सलवण म्हणयत. तशें आसता अन्याय सोसून व्हरूंक वा आपणाकच नश्ट भोगूंक तुमी कबूल नात कित्याक. तशें करच्या बदलाक तुमीच हेरांक अन्याय वा नश्ट करतात न्ही. तीं तुमच्याच भावांक. अन्याय करतले कोणी देवाचे राज जोडूंक पावचे नात म्हूण तुमी नेणात गी. फटवून पडा नाकात. वेबिचारी, बोंब्या पुजा करतले, प्रद्वारी, स्वलिंग कामी, सोर, अपस्वार्थी, अमालखोर, खोटे जिबेचे वा लोभी हे कोणी देवाचे राज जोडूंक शकचे नात. तुमचे मदें थोडे एक काळार तसले जावन आसले पूण आतां तुमकां जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्याच्या नांवी आनी आमच्या देवाच्या आत्म्यातय धुवन नितळ केल्यात, पवित्र आनी नितीवंत केल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 149 1 बी तावन 2 3 तावन 4 5 तावन 6 ए आनी 9 बी. श्लोक आपल्या लोकांथंय सोमी संतोष पावता. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भक्तांचे सभेन ताची होगळीक गाजया. इस्रायल आपल्या रचणारा थंय उल्हासूं. सियोनान आसलेली आपल्या राजा थंय संतोषूं. श्लोक आपल्या लोकां थंय सोमी संतोष पावता. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करूं. वियोल विण्यार संगीत करूं. सर्वेस्पोर आपल्या लोकां थंय संतोषता. दुबळ्या धाकट्यांचो तो तारण करता. श्लोक आपल्या लोकां थंय सोमी संतोष पावता. भक्त आपणाक लाभल्या जैता पासत संतोष पावूं. मांद्रेर न्हिदोन आसतनाय उल्हासाचे उद्गार ते सोडूं. आपल्या देवाची वाखणी तांचे जिबेर आसूं. ताच्या सर्व भक्तांक हिस्स जावं महिमा आनी वडवेक. श्लोक आपल्या लोकां थंय सोमी संतोष पावता. शुभ वार्ता. लुका प्रमाणे शुभ वार्ता अध्याय 6 वाक्य 12 तावन 19. त्या दिसांनी मागणे करूंक म्हणून एक दीस जेजू दोंगरार चडलो आनी थंय सगळी रात ताणें देवा लागीं मागणी करून करसिली. दीस उजवाडतस आपल्या शिसांक ताणें सरशी आपयलें आनी तांच्या मदल्या 12 जाणांक विंचून काडून तांकां धर्मदूत म्हणून नांव दिलें. ते 12 जाण हे: सिमांव, जाका ताणें पेद्रू म्हणून नांव दिलें आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव, फिलीप आनी बार्तलोमेव, मातेव आनी तोमास,
आल्बेवाचो पूत जाकोब आनी देशभक्त म्हणटाले तो सिमाव. जाकोबाचो पूत जूद आनी उपरांत विश्वासघात केल्लो जुदास इस्कारियोत. उपरांत जेजू तांचे संगाता दोंगर देंवन येवन एक मैदान सुवातेर रावलो. थंय शिसांचो एक व्हड जमो ताचे बोवारी आसलो. तशेंच सगळ्या जुदेया प्रांतांतावन, जेरुसलेम शहरांतावन आनी दर्या किनाऱ्याच्या तीर आनी सिदोन शहरांतावन एकठांय जाल्लो एक व्हड लोकां जमय थंय आसलो. ताची शिकवण आयकूंक आनी आपापले पिडेशिडेंतली गूण जावंक जाय म्हूण थंय ती आयिल्ली. देवसराची उपात्र भोगताली तीं थंय येवन बरी जातली. जेजू तावन दैवीक सकत भायर सरन समेस्तांक गूण करतली. देखून तो लोकां जमो ताका आपडूंक म्हणून उरडतालो. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयच्या वांजेलांत जेजू आपोस्तलांक विंचून काडचें आमी आयकता. जेजूचे पाटलावदार साबार आशिल्ले, तशेंच शिसी ताका आशिल्ले. तांचे पैकी 12 जाणांक तो विंचून काडटा. विंचून काडलेल्या पैकी पेद्रूक पयलीं स्थान दिता. पेद्रू आपोस्तलांचो मुखेली. मुखेली हेर आपोस्तलांच्या की उंच न्ही, बगार आपोस्तलां पैकी पयलो. जेजूक विश्वासघात केल्लो जुदास इस्कारियोताचे नांवी पट्टेर आशिल्ले. देव कोणाकच सोंड घालिना म्हणलें आयचो वांजेल आमकां कळीत करता. विंचलेल्या पैकी 6 जण पागी. हर एकलो विभिन्न जावन आसलो. तांचें चिंताप आलोचन एकल्यातावन आनी एकल्याचे विभिन्न. हर एकल्याकी राग मोसोर आसून आनी एकल्याच्या की उंच जावंक पेसाडतले. असल्या संगती मदें जेजू तांकां एकवटायता आनी सांबाळटा. जाणवायेन भरिल्ले आनी नेणारी सांगाता जियेताले, तरी पूण तांचे थंय भाव बांदवपण आसलें. हर एकलो हर एके संगतींत सुकोन पडल्यारी देवान ताचे तावन व्हड एक पंगड रुपीत केलो. आमचें उणेपण देवाक समर्पिया. देवान विंचलेली आमी देवाक विधेय जावन जियोन ताच्या नांवाक साक्ष जावया.